घरा म्हणतो तू मोबाईल चार्ज करपाक विसरलो जाल्यार हांगा यो आनी जेन्ना तू बशीक रावता तेन्ना तुजो मोबाईल चार्ज कर. इट्स स्मार्ट बस स्टॉप म्हणटा पळय ते. आनी आमच्या पंचायतीक रिक्वेस्ट करता हांगा सीसीटीव्ही कॅमेराय घालचे म्हणून, कित्याक बायलां जेन्ना आसतात नाजाल्यार हो पासून फोकस पडटलो आमच्या हितून पळय मुवमेंट इन एंड आउट ऑफ द प्रायमरी हेल्थ सेंटर. अगेन हो फुडलो रस्तो केला तोय हॉटमिक्स आमीच केला. त्या रस्त्यान वॉटर कनेक्शनाची काय बोललो आख्खे पॅरामाउंट हाऊसिंग फ्लॅट्स आर टील नॉट सेंट अँटनी ऍक्च्युअली टील बाद्यान आम्ही कितले कोटीचेच वॉटर कनेक्शन पाईपलाईन हांगा घातलेली. हांगा अंडरग्राउंड केबल केला ह्या रस्त्याक. अंडरग्राउंड केबलिंग एक सायडीन HT लाईन आहे. अंडरग्राउंड केबलिंग केला एक सायडीन DI पाईप वॉटर पाईपलाईन घातलेली फ्रॉम पॅरामाउंट बिल्डिंग अप टू बादेन आणि मागीर हॉटमिक्स केलो हो रस्तो राईट हियर. सो ही कामां आमची चालूच आहा. ते वयर हांव लेट पावलो खरो. हावजिंग बोर्डान पासून बऱ्यो मॅडम लायटी घालून दिल्यात आनी हायट बॅरिकेड जावन बरी बरी कामां मॅडम आमची एसान चालूच करता. आनी आयज रोखडेच आमचे बस स्टँड, सो बस स्टँडाचो लॉंग पेंडिंग इश्यू प्लेसी चेंज करतूच रावल्यो. सो मॅडमीक चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमच्या गांवच्या फादरीकूय चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. तेणेंनी आमकां खूब हेल्प केलो हे बस स्टँडा पासून. आनी पूण आयज तो कांय कारणां पासून पावलो ना. तेकाय आमच्या फादरीक चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगा हाजीर जाल्ल्यांक आमच्या सगल्यांक मान्यच्या लोकांक आनी तुमकां सगल्यांक प्रेस मिडियाकूय चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. हांगा आयज हाजीर जाल्या म्हणून देव बरें करूंक म्हणटा. आनी वदीक करून आमच्या मॅडम दिलायला लोबो जी आमकां खूब आवडटा आनी आमकां गांवाक शोलच्या खूब हेल्प करता. हालीं फाटींच स्ट्रीट लायटी हावजिंग बोर्डांतून सगळा मान्य पासून आमकां घालून दिल्या. आमचे थोडे रोड्सूय केल्या आनी बस स्टॉपूय बरें आमकां डेव्हलपूय जाल्ले आहा. आनी हेच्या फुडें खूब बरी करपाची आहा आनी करतली.